अध्यक्ष उदुंबर पिढी होतो. आज हांगा पुलिशेन येयल्या. आमच्या कारागीर दोगांक हांगा पुलिसांनी अरेस्ट केल्या की आंध्र प्रदेशाचे पुलीस येयल्या आनी ते 300 ग्राम भांगर चोरला म्हणजे चोरान हाडून हांकां विकला अशें सांगतात. पण हेंच्यांनी काय ते घेवकूच ना भांगर. ते म्हणटात ते 150 ग्राम तेंच्यांनी दिवपाचे नाजाल्यार आमी ताका सोडिना अशें म्हणटात. आनी आमचे हेंच्यांनी घेवकूच ना न्ही भांगर, खंयचे दितले भांगर असो प्रॉब्लेम जालो. म्हणजे आतां आमी हांगा सगळे जमले कारागीर. बरं, आता तुम्ही पुलिशे कडेन जेन्ना कॉन्टॅक्ट केला, पुलीस कितें म्हणटा? पुलीस म्हणटा तेंच्या कडेन तुमी उलया म्हणटा. आमचे गोवाचे पुलीस म्हणटा तेंच्या कडेन तुमी उलया, पण ते आयकपाक तयार ना. नाजाल्यार आमी ताका व्हरता म्हणटात ते. आनी ते सगळे येयल्यात विदावट ड्रेस येयल्या अशें आसा. बरं, हो एक प्रॉब्लेम. ह्याच्या पयलीं अश्योच घटना घटना घडलेल्यो. हय. आणि तुमचे जी मिटींग जाल्ली तुमची संघटनेची, तेन्ना तुमी ठरयलें की अशें कितें जाता पळय तेन्ना थेट धांव पुलिशे कडेन घेवची अथवा आमच्या भितून एक जावचें. हेचेर तुमी आतां तोडगो कसो कितें काडटात, कितें म्हणून तोडगो म्हणजे महाराष्ट्रान फडणवीस सीएमान कशें केलां की 411 कलम आसा न्ही ते पुलिसांनी डायरेक्ट व्हरूंक मेळना. 15 दिसां भितर तांकां हे इन्व्हेस्टिगेशन करपाचें आनी मागीर कितें ते करपाचें. तशें आमच्या सीएमान हांगा गोंयांत तशेंच करपाचें. आतां आमी तेंचे कडेन मागणी करतले डॉक्टर प्रमोद सावंत कडेन. अशें आतां आमी तांकां लेटर करपाचें आसा. पूण सद्याचे परिस्थितीन आतां कशें कितें जेन्ना आतां पुलिसांनी तांकां जे कारागीर 2 जाण आसा तांकां ताब्यान घेतलेले आसा, घेतल्या ते म्हणटात आमी व्हरतात भांगर. पूण आतां सद्या आतां कशें कितें? आमी तांकां व्हरूंक दिवचें ना, कारण तेंच्या कडेन प्रूफ ना न्ही कितें. कितले विकला म्हणटा ते? 300 ग्राम म्हणटा. आणि 150 दिया म्हणटा. 150 ग्राम एकट्याक 150 ग्राम दिता. हय, आनी दुसऱ्याक 150 अशें. तुमचे कोण कारागीरचं नाव? एक कमलेश चोडणकर, तो उपाध्यक्ष आसा आमचो, आनी आसा तो प्रितम वळके. दोगांची नांवां सांगतात. फक्त चोर सांगता म्हणून घेवन बोट दाखयतात आनी अशें लोकांक आमकां सतायतात न्ही. आमचो वेव्हार कितें भांगराचो घेवपाचो दिवपाचो कितें? आतां खंयचोय कोणी येतलो उठ्ठलो कोणी हाडटलो बोट दाखयलें की चोर चोर हाडून दाखयतलो आनी अशें आमकां सतायतलो आमी वेव्हारान धंदो करतलो कसो कितें? अशें कोणें दाखयलो आतां प्रूफ केलो, प्रूफ जालो बाबा खरोखर ताणें घेतला आनी तेन्ना व्हरता जाल्यार वेगळी गोश्ट आसा. आमच्या कडेन बोट दाखयलें आनी तुमी व्हरतले अशें जावं शकना न्ही. हेजेर कितें तरी स्ट्रिक्ट कायदो जावं कितें तरी जावंक जाय. कित्याक एटलिस्ट ताका एक सर्टन टायम मेळूंक जाय की तो हें करपाक बाबा घेतला कितें जाल्यार प्रूफ करपाक मागीर व्हरप तें वेगळी गोश्ट न्ही. तुमी येतले उखलतले आनी घेवन वरता तशें जावं उपकारना न्ही. आनी तशें जावंक दिवचें ना आमी. आता त्यांच्यानी व्हरताच म्हटलं तर तुमचे स्टेप कितें आसतले? तेंच्यांनी कंप्लेंट दिला, लेखी कंप्लेंट दिला ह्या दोघा विरुद्ध हांगा म्हापसा पुलीस स्टेशन. ना अजून काय करून ना. तशें काय आमी आमचो इतलोच आसा. कोणे बेटे बोट दाखयता चोर सांगता ते खरे धरतात पळय ते मातशें खंय तरी आड वचूंक जाय की आनी आमचे फक्त खरे प्रूफ आसा तेच जावंक जाय.